Paul marun वाटूत चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमाक या Paul marun वाटूत चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमाक या Jerusalem shar Teva vostice Takacami Tui miru moc pace Paul marun वाटूत चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमाक या Paul marun वाटूत चलुया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमाक या बाबा भयणीनो ह्या नव्या वर्सान जानेराच्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार दिता TFRCC चॅनल सदांच तुमच्या सेवेक आयती आसा तुमचो मोग तुमची कृपा तुमचें बरें उतर आमकां मेळत आसा तुमचो आदार सहकार आमकां मेळत आसा त्या खातीर तुमकां दिनवासां काळजाची खोलायेन धांवन देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आमी मागता हें चॅनल केरी भशेन तुमी सगळ्यांक पावोवचें म्हूण ही आमची मागणी हें चडकून घेवन केरी भशेन जेजूच्या काळजा सारकेलें आमचें जिवीत जावंक दर दर आमची कोरणी आमची सेवा जेजूच्या मोगा सारकेली जावंक आनी आमच्या जिविताचें सोपन आमी ताच्याच नांवान साकार करूंक केरी भशेन आयच्या मिसान आमी सगळ्यो आमच्यो गरजो आमचे दुखी आमचे आवडे आमचे जिवीत आमचे एकसूरपण आमचे निराशेपण आमची पिडा आमचे प्रोश ह्या आल्ताराचेर घालून आमकां नव्या जिविताची बदलून दी म्हूण ह्या मिसान आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. बाबा भयणीनो हे मिसाचें बलिदान तुमकां आनी म्हाका फायद्याचें जावंक हे वेळार आमी ल्हान जावन देवाचे काकलुतीक ताच्या बोगसोण्याक मोगाक आमी उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सोर पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव चारून सांगता मनाचितून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागयोल सरांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण रातून मागता सोर पविदार देव आमची काकलूत कर आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं आमेन. सोमिया काकलूत कर सोमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकुतकोर सोमिया काकलूत कर सोमिया काकुतकोर. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुवें भावार्थ्यांक दुयेन उजवाडाय तुजे मोहिमेच्या परजोडान तांची काळजां सदांच पेटोवन दवर आनी पुरी आपल्या सरवुंडाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजां तावन तुका एकवटून रावंक आमच्या सोमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. भाग्यवान जुआंवचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो फोटकिरो कोण जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणना तो होच क्रिस्ता विरोधी बापाक तसो पुताक तो मानून घेना जो कोण पुताक ओळखून घेना ताका बापूय मेळ्ळो ना पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश अरोंबाक थावन तुमी आयकला तो तुमचे सवें सदां सांबाळात. सुरवातेक थावन आयकल्लो संदेश तुमचे सवें तगलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें आसतल्यात. ताणें तुमकां बासायलां तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां.
देवा कडची तुम्ही घेतल्या ती माखणी तुमचे सवे आसा. देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकवणेची तुमकां गरज ना, पूण ताचे माखणे वरवीं जी तुमकां शिकवण मेळटा ती खरी फटकिरी न्हय. देखून हे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी ताचे सवे रावात. होय प्रितीच्या भुरग्यानो, जेजू सवे रावात. हे परी तो दिश्टी पडटलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोजेक घालून आपणा थावन पयस करचो ना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. परतून म्हणया, शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां. उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळये थंय आपलो थीर विश्वासी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानांक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांचेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. जो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शोह वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवांची गोवायकी ही. तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकाक आनी लेवितांक जेरुजालेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणीन सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? तूं एलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव एलिजाय न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. ताणें ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयला ताका आमी कितें सांगचें? तुजे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जोवान म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो ओरण्यांत एक ताडो बोब मारता, हो ताडो हांव. तांकां फारिसांवांनी पाठयलोले. तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिता?
जोवान परती पाड केलो. हांव स्नान दिता तें उदकान दिता, पूण तुमी वळखून नाशिल्लो तो एकलो आसा. तो म्हज्या उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हें बेतन्यांत जॉर्दनाच्या पोलतडी जो हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भणीनो, कोणाची ओळख नासतना आमी कोणाक सांगात दिना. ते पासत आमच्या पवित्र सभेन आमच्या यादनीक आमची पवित्र सभा आमचे वडील सदांच लग्न जातल्यांक तयार जातल्यांक एक उलो मारतात की तांणी जावं उतराची तांचें उतर जातना ओ तांणी लग्नाचें उतर दिवच्या आदीं तांणी एकामेकाक ओळखून घेवंक, एकामेकाच्यो असोकतायो, एकामेकाच्यो काळजीदारपण, एकामेकाच्यो बरेपणां, एकामेकाच्यो असोकतायो, एकामेकाची घोटाय, एकामेकाचें जिवीत, ह्यो सगळ्यो एकामेकाक सांगाता रावन ओळखून घेवंक. आनी जेन्ना ओळखून घेतात तेन्ना एक भावार्थ आनी बोरवांसो घेवन बाबा खरेंच हो मनीस म्हजे सांगाता जिवंक म्हाका पुरतो, ओ मे बी हें चेडूं म्हजें सांगाता जिवंक म्हजे पोतीन जावंक पुरतें, हें ओळखून घेवन उपरांत आपल्या लग्नाची आत्मीक तयारी करूंक यादनीक उलो मारता. कित्याक एक वरसभर एक काळ दिल्लो आसा आमी एकामेकाक सजमून घेवंक, तांणी एकामेकाक सासपूंक, तांणी एकामेकाक ओळखून घेवंक, ताचे कुटुंबान कितें आमचें जिवीत कशें चलोवंक जाता, कशें आमी एकवटान जिवंक जाता, हें ओळखून घेवपाची जबाबदारी खरी भाशेन लोक जातल्यांक पवित्र सभा उलो मारता. दुसरी वस्तान आमी पळयता एकामेकाक ओळखोवपाचें देणें केन्ना जाता जेन्ना आमी सांगाता जियेता. जेन्ना अशींच आमी तरणाटीं भुरगीं जावं इस्कॉलान शाळेन, कित्याक इस्कॉलान शाळेक आमी वेता, कित्याक थंय आमी एकामेकाक सांगाता वाडटा, सांगाता शिकता, सांगाता खेळटा, सांगाता आमी घोडे आमचे अवगूण आमचे गूण दिसून येतात, थंय आमी पोरजोळटा, आमी एकामेकाक आदार करता. ते पासत एक शाळा एक आमकां एक वाट जोर जाता अदीक जाणवाय ओळखून घेवंक, ती जाणवाय सासपूंक. पवित्र सभेन आमकां जायते संस्कार आसात. तरेकवार आमकां संस्कार आसात. बावतिजमाचो संस्कार, पयलो कुमन्यांव, क्रिजमाचो संस्कार, उपरांत आमकां प्राचीत आसा, आमकां मागणेचो संस्कार आसा, आमकां लग्न संस्कार आसा, आमकां अर्दीचो संस्कार. हो एक एक संस्कार कितें करता, आमकां भावार्थान वाडयत वेता. दर संस्कारान आमी जेजूक सांस्पिता, दर संस्कारांक आमी जेजूक ओळखून घेता, दर संस्कारान आमी जेजूच्या मोगान पडटा, दर संस्कारान आमी ह्या जेजूक मोगान पडलेल्याक दुसऱ्याक दिवंक आमी आव्हान घेता, दुसऱ्याक दिवंक आत्म्यान बरोवन आमी आमच्या जिवितान एके भाशेन एक सपन घेवन आमी फुडें चलता. ज्या जेजूक आमी बावतिजमान म्हज्या आवय बापायनी म्हाका फावो केलो, ताचो भावार्थ म्हाका दिल्लो, कुमन्यांव आमी ताका अणभवलो, आत्म्यान आमी ताका काळजीदारपणान दुसऱ्यांक पुरगटलो. ही जिविताची वाट. जेन्ना जितली आमी देवाक ओळखता तितलो आमचो भावार्थ ओकूण. जे भाशेन एक चेडो जितली एकामेकाक ओळखतलीं तितली ताच्या लग्नीक जिविताची बुन्याद गोड जावंक जाता. जितली एक भुरगें शाळेन अदीक जाणवायेन इस्कॉलान वाडटलें तितलें तें संवसारान परजोडूंक शकता. हें घडटा जेन्ना सांगात हो एक गरजेचो. आयच्या शुवर्तमानान जेन्ना फारिजियो जोवाशें आयलें आनी ताणें विचारलें तूं कोण, आनी जो ताका जायते जबाब ते विचारता. जो म्हणटा आपूण न्हय तो, आपूण जावन आसा एक सादो मनीस, एक ल्हानवीक मनीस, एक चाकर. त्या ज्या मनशाची हांवें व्हाणाची वादी पासून सोडूंक म्हाका फावो ना, त्या मनशाक परगटूंक, त्या मनशाक दुसऱ्यांक दाखोड करूंक, ताका एके भाशेन दुसऱ्याची ओळख दिवंक देवान म्हाका धाडला. आनी कोण तो,
ताजो पूत जेजू. जी कोण म्हजें जिवीत ताचें जिवीत ओळखून घेवन म्हज्या हातान पवित्र स्नान घेनात तांकां ताची ओळख मेळची ना. जरी तुमी येवन सांगाता म्हजें आयकोनात, तुमी तुमचें म्हजें उतर आयकून जिविताची वाट बदलची नात जाल्यार तुमकां ताची ओळख आसची ना. ते पासत बागून जो हांव उगडास करता, जितली भाव म्हणून आमी ताचें उतर आयकतल्या तितले जेजूच्या मोगान आमी पडटल्या. आयज हेंच देणें आमकां मागुया. खंय आमी जेजूक अणभवता काय, खंय आमी जेजूक सांस्पिता काय, कितें भाशेन भाव म्हणून देवाच्या उतरान. आयज हें देवाचें उतर आमच्या घरांनी जायतें की भाशेन थांबलेलें आसा, थंड जाल्लें आसा, ओगेपणान आसा. भाव म्हणून हें उतर आमी निगूत दवरूं जाय. हें उतर आमी जिवाड करुया. हें देवाचें उतर वाचुया, आयकुया, नियाडुया आनी अदीक जेजूक आमी खोल अणभवया, ताका ओळखून घेवया आनी ह्या जेजूक तिरान दुसऱ्यांक परगटूंक आमी वावरुया. तेन्नाच भाव म्हणून जोआ भाशेन आमी जेजू खातीर मरूंक तयार आसतल्या, आमी जेजू खातीर आमचें जिवीत दिवंक तयार आसतल्या. हेंच ओळखून घेवन एक निमाणो ल्हानशी म्हाका काणयेचो उगडास जाता. एका दिसाकूय तशेंच एक चेडो हूंय मोगान आसली आनी तांणी चिंतलें हूंय कितलें आमी एकामेकाचो मोग करता काय. आनी तेन्ना हे चेडवान विचारलें हूंय कितें आमच्यांनी करूं जाता, हाव वी कॅन प्रूव आर लव फॉर वन अनदर, हो मोग कसो आमच्यांनी दाखोवन करूं जाता. तेन्ना चेड्यान म्हळ्ळें कित्याक आमी वयर दोंगरार वेचूं न्हय आनी थंयसर आमी सांगाता आमच्या जिवितान आमी एकामेकाक मोग दाखोवया, आमी एकामेकाक मोरूंक कितें करूंक तयार आसा. ह्या दोंगरांतल्यान म्हणून आमी उडकी मारुया सांगाता आनी आमचो जीव सोंपोवन दाखोवया आमी एकामेकाचो मोग करता. तेन्ना हूंय तांणी नेमलोल्या वेळार दिसा हूंय ती त्या दोंगरार गेलीं. दोंगरार गेलीं हूंय एकामेकाच्या हाताक धरलें म्हळीं टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव आर लव फॉर वन अनदर. आयज आमी आमचो मोग एकामेकाक आमी आमच्या मोगाक गवाय दितले. तेन्ना हाताक धरूनय दोगांनी तांणी उडकी मारली दोंगरार तावन. उडकी मारतना हूंय भाव चेडवान हूंय हात सोडलो आनी म्हणूंक लागलें हूंय फ्रेंड्स लिव फॉर एवर. इश्टागोत सदांच जियेता, सासणाक जियेता म्हणूनय हें चेडूं घरा गेलें. बाबडो हूंय चेड्यान उडकी मारली सकयल आनी उडकी मारता आसतना पडटा आसतना हूंय चेड्यान हूंय आपलें पॅरेशूट सोडलें आनी म्हणूंक लागलो हूंय लव नेवर डायज. बाब हो एक जोक कसो आमकां दिसत, पूण हातून आमकां जायतें शिकचें आसा. कोरी मोगाची तपासणी असल्या कोन्या वरवीं जायना. कोरी मोगाची तपासणी आयज जो हांव सांगता तुमी बापाची खुशी करात, ताचें उतर आयकात आनी ताचे पोरमणे जियात. तेन्नाच देवाक तुमी मानवलेलीं जातलीं. जेन्ना तुमी तुमचें जिवीत बदलतल्यात तेन्ना तुमी देवाच्या मोगाक साक्षी दितल्यात. जेन्ना तुमी आव्हानांक फुडो करतलीं, पिडेक फुडो करतलीं, कोश्टांक निराशेपणांक फुडो करून तुमी दुसऱ्याची सेवा करूंक वावरतलीं, दुसऱ्याच्या गरजांक तुमी पावतलीं, तेन्ना तुमी देवाची मानवलेलीं जातलीं. असलेंच काळीज जेजू सारकें आमकां दी म्हूण दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोललें बागून जुआ भाशेन जेजू खातीर मरूंक तयार जातलें. असलें काळीज आज आमकां सगळ्यांक फावो कर म्हूण ह्या मिसान भाव म्हणून आमी मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यान तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उंडो तुका भेटयता. प्रितमेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाचे सासणांक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रुसर आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाखांचो सोरो तुका भेटयता. दाख बालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाचे सासणांक देवाक सोय. म्हज्या पुरबायच्या भोणी भावने म्हजें तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या केपूय सभेच्या आदाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुजी पोरजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण भावार्थान भोक्तीन सोत म्हणटा. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ती आमकां भरपूर मेळूं आनी आमचे काडीस तुज्या पुताच्या काळजा सारके मोवाड दोयाड जावं म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बा रोया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्परांक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय आमी करूंक फाफो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर परविदारा आनी सासरी देवा सोर आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एक फोटो कितलो अजापाचो समेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून देरूता भोगत्या सांगाती तुजें मोगाचें किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. पवित्र 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोस बरो ससेवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कोण हांवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवी आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. लो जेजू जाला जेजू निवून जाला. जेजू नव्यान येतलो नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपणान उडास करता. अजिविताचो उंड आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर वीस चालवले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गवळी बापा सिम्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरबासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इसागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पडोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जावलेल्यांची बापा दया कर. जी पिणीत आसात कश्टांत निराशेपणान आसात जी असोकतायेन पडलेलीं आसात तांचो भावाड विस्वास बोरवासो बापा तुजेर वाडय आनी अदीक तुज्या पुताक ती अणभवूंक ताची ओळख घेवंक आनी पुताक संवसारांक परगटूंक सगळ्या भावार्थ्यांक तुज्या पुताच्या काळजा सारकेलें काडीस दी. आजच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोर उपतात लग्नाचो दीस पाळटात तांचे साहेबाचो आशिर्वाद घाल. ह्या TFRCC चॅनला वरवीं जी भाव भयणां संगतीन मिसान वांटो घेतात तांचेर बापा सगळ्यांचे जो आशिर्वाद घाल. तांची चितलोलीं कामां शांती पावय. तांच्या कुटुंबाचेर जो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारे देवाची माई सांगा ती बायगून झुजे तिचो मोगाचो पोती बायगून धरून धुता आनी सर्व काडी
तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच शेजू वरवीं त्याच शेजू सांगता त्याच शेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बाप्पा सर्वोन्नरांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुरमंडळाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळ्या भावार्थां विश्वासान बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बोरवाशेन रत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुलींत सर्व पातकांनी सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमेध शांती सोरांक घालता जो मोग तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक जेजू शांती आमी वांटुया. शांत सोबे आसूं शांत सोबे आसूं शांत सोबे आसूं. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. इस्ती देवा शेळी संवसाराचे पाप काडटा ते शेळेच्या जेवणाक आज आमकां आपयली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तुजो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावन आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतें करूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबे आसूं आनी तुमचेय सोबे आनी आसूं. सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या भाव धंद्याचेर कुटुंबाचेर देवान मारी वरवीं आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू निगून ताचें उतर आयकून घेवंक आनी ताका दुसऱ्यांक परगटूंक आव्हानांक फुडो करूंक कश्टांक फुडो करूंक क्रिस्ताचे शांतीन ताच्या बोडान जाणवायेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजां. देवा शांती भायर सोडून घरा येता. Alleluia, 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 Alleluia. Ektaंचे आमी वांटून घेतला उदो सोरो. एकाच तऱ्यान आमच्या देवा कुशलकायेन दिवस कायलो. देवा मंदिरांतली आतां
कुशाल कालचा देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेता हालेलुया हालेलुया